नमस्कार, पोया सिटीग्राम खबरो। परत केंद्रीय मंत्री जाल्लो उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकान गोंयांत आयिल्ल्या उपरांत पेडण्या देवळांनी दर्शन घेतलें। बरोबर ताचे कार्यकर्ते आशिल्ले। पेडण्याक खंय ताका बरी लीड मेळ्ळ्या। जे काही पेडणेच्या मतदार भावांनी जो कितें आशीर्वाद दिला सगळ्यांत मोठो ह्या उत्तर गोंय हातूंतल्यान दिल्लो आसा। त्यामुळे काल आयल्या नंतर सगळ्यां पयलीं तर खंय वचूं जाय पेडण्यात वचूं जाय सगळ्यांक त्या मतदार भावा भयणीक आनी देवाक नमस्कार करता। आज हो पेडण्याचो पयलो दौरो आसा। जे काही आशीर्वाद पेडणेकारांनी दिल्या तो खूब मोठो आशीर्वाद आसा। त्यामुळे शब्दांनी आमी उपकार मानूं शकना, परंतु कामाच्या माध्यमांतून ते उपकार आमी शतांश तरी पूर्ण करूं जाल्यार खरोखरच मनाक बरें दिसतलें। आनी म्हणून सगळ्यांक आमी आव्हान करता सगळ्या आमचे पंचायत सरपंच म्युनिसिपालिटीचे सगळ्यांका की हाज्या फुडें जी कितें कामां आसतलीं ती बेगिना बेगीन आमचे कडेन दियात आनी ते करपाचो आनी बेगीन सोंपोवपाचो प्रयत्न आमी करतले। सेंट्रलान आनीक तुमचे ते अदीक भार दिला हय ताच्या विशीं एक म्हत्वाचें खातें म्हणजे संरक्षण मंत्रालय राज्यमंत्री म्हणून परत आनी एडिशनल जबाबदारी दिल्ली आसा। मोदीजीन आनी बाकीच्या सगळ्यांनी जें कितें काम गेले 5 वर्सांक जाल्लें आसा म्हाका दिसता तें काम पळोवन अदीक जबाबदारी आमची सोंपयल्ली आसा। आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान जी काही जबाबदारी येयल्या ती बरे रितीन पूर्ण करपाची ताकद आमकां निश्चितपणे मेळटली आनी बरी कामां हाज्या फुडें ह्या सगळ्या मंत्रालयाची जातली। गोवा इन टच ह्या 4 सिटीजन सर्व्हिस सेंटरांचे उक्तावण जालें। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मंत्री आनी आमदारांनी पणजे सचिवालयांतल्यान सेंटरांचें उक्तावण केलें। IT कॉर्पोरेशन आनी GELान ही सेंटरां डिझायन केल्यात। हांव सगळ्यांत पयली अभिनंदन करता आमचे बाप रेव्हेन्यू मिनिस्टर IT मिनिस्टर बाप रोहन खंवटे हांचें की तांच्यांनी जे सिटीजन सर्व्हिस सेंटर आमच्या होंडा म्हणजे 70 तालुक्यांत सुरू केला। आमच्या बरोबर आमचे तालुक्याचे मंत्री बाब विश्वजीत राणे हांगासर आसात, आमचे डेप्युटी CM बाब विजय सरदेसाय, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर बाब गोविंद आसा, परत काणकोणचे MLA बाब इजदोर प्रसाद गांवकर आसा, शिरोडेचे MLA सुभाष शिरोडकर, ऑलरेडी रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाब रोहन हाणें सिटीजन सर्व्हिस सेंटर हाजेर कशा पद्दतीच्यो खंयच्यो सर्व्हिसीज इन फ्युचर मेळटल्यो। आतां जरी आमी म्हणटा रेव्हेन्यू लेबर्स ह्यो सुरू केल्या तरी इन लॉंग रन एग्रीकल्चर आसतल्यो किंवा बाकीच्यो सगळ्यो लागपी इवन जो सगळ्यो सर्टिफिकेट्स ज्यो आसा ह्या सिटीजन सर्व्हिस सेंटराचेर मेळटल्यो। थोडक्यात जर सांगपाचें जाल्यार सामान्य मनशाक कश्ट जावचे न्ही आनी एकदां गव्हर्मेंट ऑफिस आनी सामान्य मनीस हाच्या मदीं एखादो एजंट आसतालो ती एजंटगिरी बंद जाल्या म्हणपाक काय हरकत ना। लोकांक खंयसरूच म्हणजे कित्याच खातीर थंयसर पयशे सेपरेटली मोडचे पडचे ना। नाजाल्यार थंयसर ऑलरेडी एजंट जे आसतले ते आपूण फॉर्म भरता आपूण करून दिता अशे खुबशे जाण जी एजंटगिरी करताले आनी त्या निमित्तान बारीक मनशाक लुट्टाले म्हणपाक काय हरकत ना। हे सरकार जे आसा हे सामान्य मनशाचें सरकार आसा आनी तेच्या खातीर जितक्यो जाता तितक्यो सर्विसीस आमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी त्योय बी म्हणटा मिनिमम एफर्ट्स हाज्या खातीर आनी विथ फास्ट सर्विसीस। हांव परत एकदां आमच्या 70 तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांचें अभिनंदन करता। ह्या सर्व्हिस सेंटरांचो तांच्यांनी पुरेपूर फायदो जो आसा घेवचो आनी हातूंतल्यान बऱ्या पद्दतीन सर्विसीस चलची। ऑल्सो द IT कॉर्पोरेशन एंड GL हांचें अभिनंदन करता। थँक्यू। 108च्यो पोन्न्यो गाडयो हर्स व्हॅन म्हूण वापरून लोकांक फ्री सर्व्हिस दितले। थळाव्या खासगी हर्स व्हॅन वाल्यांक काम दिवपाचो खंय आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेचो सध्या मूड ना। आतां मेरेन 100 जाणांनी ही सर्व्हिस वापरल्या, मात सरकार एके ट्रिपीक फाटल्यान 108क कितले फारीक करता ते मात विश्वजीत कसोच सांगूंक तयार ना। Also, we are going to provide these services in Asilo subsequently after I take a review of this Hospicio and also in Fournia. This service will be exclusively within the state of Goa. We will not be transporting any kind of body outside the state of Goa. Nale जायना आमच्याकडे. Lot of people were writing letters to me where they were getting exploited. They couldn't afford to pay that money. हांव पयली सरकार न्हू, कर्नाटका सरकारान ऑलरेडी 108चे सकयल ही सेवा चालू केल्ली आसा। आमचे जे एम्ब्युलन्सीस आफ्टर 70-80,000 किलोमिटर्स वी रिफर्बिश देम, एअर कंडिशनिंग बी सगळें आहा भितर आनी अटेंडंट आहा आनी ड्रायव्हर आहा। सो वी थॉट वील प्रोवायड फ्री सर्वीस।
दिसाक एवरेज एक 8 ते 9 केसी येतात, 8 to 9. म्हणून हांवें कितें थरयल्लें की these 6-7 ambulances which are there, we will not shift from Goa Medical College. We will now increase the number. Total I have sanctioned 12. 2 आमी म्हापश्यां दवरतले, बट लेट अस सी द रिक्वायरमेंट. पयलीं एक दवरप, पळोवपाक कशें, नाजाल्यार बेश्टे खाली दवरून अर्थ कांय ना न्ही. पर केस मागीर तिंका पेमेंट सरकाराक कितलो करचो पडटा? कांय ना, कितें कितें आसा तें फुकट कितें आसा आमी फुकट दितात. ना गव्हर्मेंट 108 कितले पे करता? अरे 108 सरकाराचीच न्ही, आमचोच प्रोजेक्ट न्हू तो, आमीच सबसिडायज केला न्ही. 108 इज अ गव्हर्मेंट एन आमचे पार्टनरशीप आहा. सरकार पयशे मोडटात तेजे. म्हणून कितले एक रस्तो करपाक तुका 1.5 कोटी मोडचे पडटा. सादारणशे रस्ते लोक बांदतात न्ही, आपले कार्यकर्त्या खातीर रस्ते बांदता न्ही, हांगाच्यान थंय एक हे तरी लोकां खातीर सेवा उपलब्ध जाता न्ही. 10 तारखेर आमी रिव्यू दवरल्या हे सगळे सर्विसीसचे कशें कितें आहा. 181 बी आहा, 104 आहा, 108 आहा, हे सगळे गोष्टी कशें चलता तेजेर आमी लोकल थंयचे जे एम्बुलन्स हर्स वॅन प्रोवायड करता ते आमकां घ्या म्हणटा. हांव घेवं शकना, कित्याक म्हाजे कडेन गाडयो आहा न्ही, ते गाडयो हांव यूज करता. म्हाजी ओल्ड गाडयो. I should look at their livelihood, or I should look at the poor man who cannot afford to pay that 10,000 rupees. My job as a minister is to see that I provide relief to the common man. I am not here to provide relief to all these guys. पार्टली तिंका जॉब दिल्यार तिंचो लायव्हलीहूड जातलो आनी लोकांकूय सर्वीस फ्री मेळटली. ना साहेब, हांव तशें म्हाज्या मुडान ना तशें. You want to merge them? Any idea? Why should I got my own ambulances which are refurbished and we are putting them there. Why should I bother about other things that are happening? घेऊया एक ब्रेक. मुरगांव नगरपालिकेचे सध्या वता वता थंय हाशे जाला. सत्ताधारी पॅनल आणि विरोधी पॅनल दोनूय बीजेपीची. तरी पालिकेत 6 म्हयन्यां वयर नगराध्यक्ष तिगना. आता क्रितेश गांवकाराचेर अविश्वास थाराव घाला. आमचे ओपोजिशन जे आसा तेंची क्रॅप मेंटॅलिटी आसा, जे म्हाका पळय उडोवपाक सोदता आहेत तेंची क्रॅप मेंटॅलिटी. सीएमान खूब ट्राय केली आमकां दवरपाक, पूण तें जावना. पावर हावस आसा बायणां, अशे जायते आमी प्रोसेसान आसा आनी तेय जातले जर हेजे फुडें बाकीचे जे आमचे वास्कोचे MLA आनी कोण चेअरपर्सन बसतलो हेजे फुडें तेणी इंट्रस्ट घेतली जाल्यार टॉपलिंग ह्या मोमेंटार टॉपलिंग करप कौन्सील हे MLAन चिंतपा जाय आसलें. आयज टॉपल करपाक MLAचोय हातून खुबसो हात आसा अशें दिसता म्हाका. म्हणटकीर तेणी चिंतपा जाय आसलें जर वास्कोचे डेव्हलपमेंट आसा जाल्यार तेणी हें कौन्सील घट धरपा जाय आसलें. तेणी तें करूना. तो फक्त एलिगेशन्स घालता आमचे. नो कॉन्फिडन्स दिवपाक रिजन आसलेलें कितें थंय म्युन्सिपाल्टीन करप्शन चालू जाल्लें. फ्रुट्सवाल्यां कडल्यान पयशे घेताले, तेका लागून तेंच्या ग्रुपांतले 2 बरे कावन्सिलर आमकां जॉयन जाल्ले, तेका लागून आमी नो कॉन्फिडन्स दिल्लो. आमी ते कावन्सिलरां कडेन वचोंक ना, ते ग्रुपांतलो तेंचे सोडून आमचे कडेन येयल्लेले. आतां कितें जालें, लास्ट टायम आमी तेका नो कॉन्फिडन्स घातलो, आमकां 13 वोट्स मेळ्ळे, पूण बारीकशे एक रिजन घेवन तेणी एका कावन्सिलरान पेनान मार्क केल्लेले, तो इनवॅलीड म्हणून लागलो. आमचे पेटिशन फायल केले आनी जंय म्हाका दिसता ते प्रेशरायज करून DMA कडल्यान ते वयर करून ते जिखले. परत म्हाजे कडेन आनी एक कावन्सिलर येयलो, 15 कावन्सिलर टोटल येयल्या आनी आमी परत एकदां नो कॉन्फिडन्स घातला तेजेर. तेच करप्शन चल्ला, दादागिरी चल्ले आनी तो आमच्या MLAचेर बेश्टेच नाका जाल्लेले आरोप करता. तो इतलो चीप जावन पडला की तेणी हें करपाक जायना, MLAक इनवॉल्व करपाक जायना. मुरगांवां MPTन एनवायरमेंटल वॉकथॉन दवरिल्लो. संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान ही रॅली. MPTचो स्टाफ आनी बाकीचे धरून सुमार 700 भुरग्यांनी वॉकथॉनात वांटो घेतिल्लो. On the eve of World Environment Day, today MPT is organizing a rally in Vasco area in which all the stakeholders are participating and CSF is also participating. In this CSF unit is also planting trees everywhere, and we have set a target of planting 10,000 trees in this year. So Environment Day is also meant for bringing awareness among the people, among all the stakeholders, so that we can make our environment healthy and safe. We have to go in for immediately planting of trees. We have been told by MPT that they will be planting a very, very large number of trees to save the environment here in Vasco. Yes, it's something commendable, at least it is a start.
But mere planting of trees also is not going to help. We have to take all measures possible to save the environment. Goa Bar Association is ready to support MPT, to come out also and support. We at MPT, as a members of the family of MPT, which includes all the stakeholders, we have decided to celebrate today the World Environment Day in the form of environment walkathon. As we are all aware, as a part of UN Charter, UN Environment Program started this World Environment Day. 70 वांत्या शिपणावळीच्या योजनेचेर शेतकार सध्या बेजार. हे योजनेखाला कांय शेतकारांच्या शेतांनी अजून उदक पाविल्ले ना. वाळपयचे WRD खाते विचारल्यार सांगता ते खंय इश्यू जाग्यार घालतले. हो जो मेन कॅनल येयला, ह्या कॅनलांतल्यान हांगा जी गेट आसा ती गेट मारल्या उपरांत हे सायडींतल्यान आमकां जे पाणी वयता आनी ते पाणी वयता आसतना हो जो बारीक जी लायन आसली ती लायन बदलता म्हणून सांगली. ती आयज सुरवातीक हांगासर बदललेली ना. तरी आसतना ह्या हांगासरल्यान वयता आसतना जी लायन घातल्या थंयसरल्यान हांगासरल्यान पाणी भरपूर भायर वयता आनी रस्त्यार वयता आनी ते भायर गेल्ल्या कारणान ते हांगासरल्यान कितें करता, एक गेट मातशी ओपन दवरता आनी पाणी ते सायडीन वयता. म्हणजे शेतकाराचें पाणी भायर पडना म्हणून सांगपाक. पण ते पाणी आमचे चोरयेक गेल्ल्या भशेन वयता. पण ते वयता पण तेंची लायन नवी घालून जर पाणी भायर पडटा जाल्यार कशें, हांगासरल्यान भायर पडटा जाल्यार ती लायन बदलपाक सांगल्यार ती बदलूंक ना तेंच्यांनी. आनी अशे तरेन करता आसतना ही लायन आमकां सांगता आसतना पयलीं सुरवातीक सांगली आनी अबय एका शेतकाराक थंयसर तो लायन घालच्या शिवाय कॅनलाचो हे जे पायपां जी आसा ती घातल्या शिवाय दवरल्या. म्हाका शेतकरी आतां 15-20 वर्सां जालीं. तर म्हाका कच्च्या पाटान पाणी घेता हांव. तेन्ना म्हाका तें पाणी रातची खवटी बिवटी बांदपाक त्रास जाता कच्च्या पाटान घेतलेले. ही लायन पास जाल्ली आमच्या जाल्ली आसली पूण ह्यो घालता म्हणटा आनी खंय घालून दिवच ना, भलतेच कडेन वापरली आनी म्हाका थंय दवरली लायन घालपाची. सो तुमची मागणी कितें आसा आतां? म्हाका मागणी म्हटल्यार म्हाका लायन घालून मागीर क्लियर करून दिवची. तुमचें नांव कितें? कांतू आत्माराम गावडे, धाटवाडा वांते. शेतकऱ्यांक हे पाण्याची सप्लाय जी आसा ह्या पंपा पासून वांत्या एरियेन शेतकऱ्यांक पाणी मेळटा आनी काहीशे कशें आसा सगळ्यांक हे पाणी पावना, मदीं खंय तरी डायवर्ट जाता. हे आमी सांगूंक शकना कोण हांगा डायवर्ट करता ते. ही सगळी जबाबदारी जे स्कीम ऑपरेटर आसा तेंचेर ही जबाबदारी सोपयल्ली आसा इरिगेशन डिपार्टमेंटान. ताबडतोब तेजेर येईन आनी जेईन हेंचे तेजी एक्शन घेवची आनी इन्क्वायरी घेवची. जशे कामांक आसा ते आसत जावं कितें आसा ते सगळे. कारण ते कितें आसा गव्हर्नमेंट कांयच खबर ना. गव्हर्नमेंट तांकां पे करता. ते कितें हांगा फुकट काम करिना. ड्युटी बाय ड्युटी करपाचो गव्हर्नमेंटाचो रूल आसा. त्या रुला प्रमाणे ते हांगा हजर जावपाक जाय. Provision is over. That's why we stopped the work. And the tail end we have provided Porandram line. And only Krishna Gowde, one beneficiary, whatever you have mentioned, for him this line was laid. And Kanda Gowde's, it is near to his plot, it is reached. And the further work will be taking up after taking approval from the government. Now already approval is there. But that work will be taken up immediately. डान्स फेडरेशन ऑफ इंडियान डान्साची राष्ट्रीय सर्त रवींद्र भवनात जाली. सुमार 300-350 भुरग्यांनी सर्तीत वांटो घेतिल्लो.
डान्स कॉम्पिटिशन जे ऑल इंडिया भितर सिलेक्ट जे डान्सा भितर जे बरी डान्स करणारे भुरगीं आसात त्यांचो टॅलेंटेड भुरगीं लागीं काडून लागीं ते सिलेक्ट करून तांकां आयज संदी दिवप हें बरें काम ही संस्था करता आनी म्हाका 3 फावटी ह्या संस्थे कडेन काम म्हणजे येवपाक लागींच्यान हें मेळ्ळें आसा. आज आमी टीव्हीचेर पळयता थोडेशे लोक जे चान्स पडटा पूण अशे अनेक टॅलेंटेड भुरगे असतात जांकां प्लॅटफॉर्म मेळना. पूण ही संस्था जी आसा हे राजेश राजा भैया जे असले हांकां सोदून तांकां खऱ्या अर्थान सही ढंग म्हणजे सारके प्लॅटफॉर्म दिता आनी त्यांचो फ्युचर घडोवपाक त्यांच्या आंगा भितर जे कला गुण आसा जो टॅलंट आसा हो भायर काडून हें करपा खातीर ते हें करतात. आनी आख्खे गोंयची न्ही आख्ख्या जे भारताचे भुरगे हांगा आयिल्ले आसात सगळे भुरगे आयज फ्युचर जे आसा ते ह्या फिल्डाक डान्साच्या फिल्डा भितर त्या भुरग्यांचो फ्युचर जातले. आनी डांस फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल डांस चैम्पियनशिप आज करवाई गई, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 300 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया. और इसके अलावा हमारे इस फंक्शन में दूर दूर से जो बच्चे आए थे, जो वीकर सेक्शन के गरीब बच्चे हैं, जो इस बार हमने उनको मौका दिया है. ये नॉन प्रॉफिटेबल और बिना स्पॉन्सर्स किए हम ये फंक्शन करते आ रहे हैं. ये गोवा में हमारा 7th फंक्शन है. सिटीग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळ्या. फॉलो करात प्रुडंट, पळयत रावात प्रुडंट. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.